नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। 18 दिसांची विधानसभा अधिवेशन 18 दिसांची विधानसभा सोंपली आणि या अधिवेशना भितर जायते प्रश्न आयले, जायते मोठे वाद जाले, वेगवेगळे विषय चर्चेक आयले आणि 18 दिसांची विधानसभा गाजली अशें आमी म्हणपाक शकता। जरी विरोधक हे 7 असले तरी सुद्धा विरोधकांनी सरकार म्हणजे 33 आमदारांचे संख्याबळ सध्या सरकाराकडे आसा आणि तरी सुद्धा या 7 विरोधकांनी 33 आमदारांचे संख्याबळ आशिल्ल्या सरकाराक नाके णव केले अशें आमी म्हणपाक शकता। विधानसभा अधिवेशन सोंपलें आनी अशें दिसतालें की आतां मातशें थोडें राजकीय वातावरण मातशें थंड आसतलें, पूण तशें अजिबात जावंक ना। वयल्यान हें राजकीय वातावरण जें आहा तें आनीक चड नेटान जें आसा ह्या वातावरणाचे रंग आमकां दिसपाक लागल्यात। मागीर जावं ती काँग्रेस जावं BJP दोनूय पक्षां मदीं आमची जशी ह्या कार्यक्रमाचें शीर्षक आसा, काँग्रेसीन अस्वस्थता आणि भाजपा मदीं अनागोंदी कारभार। आता हें अशें कित्याक जालां? काँग्रेसी भितर अस्वस्थता कित्याक आसा? भाजपा मदीं अनागोंदी कारभार कित्याक माजला? हेंच खंय तरी आमी ह्या कार्यावळी भितर ताचेर भाश्य करपाचो प्रयत्न करतले। सगळ्यान पयलीं आमी जर पळयत जाल्यार विधानसभा अधिवेशन सोंपल्या उपरांत काँग्रेसी भितर अस्वस्थता निर्माण जाली ती म्हणजे विजय सरदेसायाच्या संडे डायलॉगा वयल्यान। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की विधानसभा जावचे पयलीं विजयाचे जनता दरबार गोंयांत जायते कडेन जाले, पूण विधानसभे वेळार ताका ब्रेक लागलो आनी मागीर विधानसभेन विजय सरदेसाय आनी निलेश काब्राल हांचे मदीं कास्किसांव जालें आनी काब्रालान सांगलें की आपूण कुडचड्यार येवन मिटींग घेवन दाखयता आनी कितें तें काब्रालाक दाखयता अशे तरेचें तें एक भाश्य विधानसभे भितर जालें एका प्रश्नोत्तराच्या काळा भितर। त्या प्रमाण काँग्रेसी जशें सांगलेलें विजयान त्या प्रमाण तेणी वचून संडे डायलॉग फाटल्या आयतारा घेतलो। आतां ह्या संडे डायलॉगा वयल्यान खंय म्हणजे भारतीय जनता पक्षा भितर ताची दखल घेवप ना घेवप हें जावपाक जाय आशिल्लें। आतां ती तेंच्यांनी घेतलें ना घेतलें वेगळो विशय, पूण काँग्रेसी भितरूच एक वेगळें राजकारण जें आहा तें सुरू जालां आनी एका जे काँग्रेस म्हणजे गट आनी तट गटातटाचो पक्ष म्हणजे काँग्रेस ही वळख दिल्ली पासून दिल्ली पर्यंत सगळ्याक आसा। तशें काँग्रेसी भितर सुद्दां गोंयांत जायते गट सक्रीय आसात। एक म्हणजे अमित पाटकराचो गट जो विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष आसा, मागीर गिरीश चोडणकार तेजो एक प्रबळ गट जो कार्यरत काँग्रेसी भितर आसा, पूण पाटकार आतां प्रदेशाध्यक्ष आशिल्ल्या कारणान तो सक्रीयपणान काँग्रेसीच्या कार्यान वांटो घेतना आमकां दिश्टी पडना, पूण पड्ड्या फाटल्यान तेंच्यो राजकीय घडामोडी राजकीय कुरघोडी पाटकाराचेर मात करपाचेर हें सगळें चालू आसा। हें सगळ्या गोंयाक खबर आसा, इट्स अ ओपन सिक्रेट म्हणटा तशें। सो ज्या वेळाचेर विजयान सांगलें की आपूण संडे डायलॉग घेता म्हणून, तेन्ना खरें म्हणजे आमी जर पळयत जाल्यार कुडचडें हो काँग्रेसीचो म्हणजे प्रदेशाध्यक्ष पाटकाराचो मतदारसंघ फाटल्या विधानसभे भितर ताणें बऱ्या पैकी थंय मतां काडलीं आनी अवघ्या मतांनी तेजो पराभव जालो निलेश काब्रालाच्या आड। पूण अधिकृतपणान खंय तरी अमित पाटकाराक डावल्लो गेलो आनी विजयाचो संडे डायलॉग थंय जालो अशा तरेचें वातावरण काँग्रेसी भितर तयार जालें। सगळ्यान पयलीं पाटकार गटाचोच आमी म्हणया मोरेनो रिबेलो कुडतरेचो जो लिडर आसा तेणें एक स्टेटमेंट काडलो की विजय पाटकारान विजयाक कित्याक बायपास केलो, विजय म्हणजे पाटकाराक म्हणजे काँग्रेसीक विजय काँग्रेसीक भिता काय कितें अशा तरेचें तेणें तें एक भाश्य केलें। आतां मोरेनो रिबेलो म्हणजे जो पाटकाराच्या गटांतलो आमी म्हणपाक शकता, तेणें हो स्टेटमेंट काडल्या उपरांत रोखडोच सुनील कवठणकरान विजयाच्या फावरात एक स्टेटमेंट काडलो आनी अशें म्हटलें की विजय हो इंडिया आघाडीचो एक घटक आसा आनी लोकसभे भितर फाटल्या दक्षिण गोंयांत आमी जर पळयत जाल्यार काँग्रेसीच्या कॅन्डिडेटाक जैतिवंत करपा खातीर विजयाचो कितलो वांटो आसा। ताजे उपरांत सगळ्यान वोकल अपोजिशन सिनियर अपोजिशन MLA किंवा सिनियर अपोजिशन लिडर अशा तरेचें एक ट्वीट करतना सुनील कवठणकरान विजयाची री ओडली। आतां हेतूंतलें राजकारण अशें की सुनील कवठणकार आनी गोवा फॉरवर्ड हांची खूब लागींची सोयरीक आसा। म्हणजे फाटल्या लोकसभे वेळार जेन्ना एक सुनील कवठणकराचें नांव मदीं येतालें जाल्यार तें कोणें जर काडिल्लें किंवा जें काँग्रेसी भितर घुसयल्लें किंवा तें सुचयल्लें जाल्यार तें गोवा फॉरवर्डाच्या लिडरांनी किंवा दुर्गादास कामत जो गोवा फॉरवर्डाचो एक हें आसा पदाधिकारी आसा तो मागीर कवठणकार हे दोस्त मंडळी। सो रोखडेच सुनील कवठणकरान विजयाच्या फावरात
हें काडलो, एक ट्वीट काडलें, स्टेटमेंट आमी म्हणुया किंवा ताची भुमिका तेणी मांडली. म्हणजे मोरेनो रिबेलो पाटकाराचो जालो मनीस, तेज्या गटाचो. कवठणकारान विजयाची री ओडली. तेच्या फाटलें कितें कारण आहा तें हांवें तुमकां सांगलें की तेंची सुनील कवठणकाराचो आशिल्लो लागचार आनी लोकसभे भितर तशें तेचें नांव तेंच्यांनी बी सुचयल्लें. आनी सुनील कवठणकार हो मातसो खंय तरी पाटकाराच्या क्रॉस किंवा अंतर्गत गटातटाचें राजकारण आमी जें म्हणटा तातूंतलो मनीस किंवा पाटकार विरोधी गटाचो अशें म्हणपाक शकता. सो अशा तरेन हें राजकारण सुरू जालें आनी काँग्रेसी भितरली एक अस्वस्थता निर्माण जाली. अजून पर्यंत पाटकारान हेजेर कांय अधिकृतपणान भाश्य केल्लें ना. मागीर कवठणकारान स्टेटमेंट काडल्या उपरांत खलप, श्रीनिवास खलप म्हणजे रमाकांत खलपाचो चेडो, तेणें परत एक स्टेटमेंट काडलें की ते मातशे अमिताच्या फावरात आशिल्ले. सो हें अशें सगळें गटातटाचें राजकारण आमकां दिश्टी पडलें आनी ही अस्वस्थताय जी आसा ती आमकां काँग्रेसी मदीं दिश्टी पडली. आतां जें उलोवप जाता, आमकां खबर आसा राजकारण म्हटल्या उपरांत वेगवेगळे दावे किंवा वेगवेगळ्यो गजाली चर्चेक येतात, राजकीय चर्चांक उद येता. आतां अशें म्हणटात की विजय सरदेसाय हो काँग्रेसीन येवपाक इच्छूक आसा, पूण तो काँग्रेसीन येतलो जाल्यार तेच्यो खंय दोन मागण्यो आसा. एक म्हणजे एक तर ताका विरोधी पक्ष फुडारी हें पद दिवचें किंवा ताका प्रदेशाध्यक्ष पद काँग्रेसीचें हें दिवचें. ही चर्चा आसा, म्हणजे राजकारणा भितर दावे चर्चा हे चालू असतात, पूण ताका जेन्ना मूर्त स्वरूप येता तेन्ना त्या चर्चा ज्यो आसा त्यो खऱ्यो असतात अशें म्हणटात. पूण तो पर्यंत ह्यो सगळ्यो चर्चाच आसता जो पर्यंत तांकां मूर्त स्वरूप येयना. पूण ह्यो चर्चा, हे दावे, ह्यो सुत्रांक कडल्यो गजाली एका राजकारणा भितर खूब म्हत्व आसता. हेचें उदाहरण म्हणजे जेन्ना दिगंबर कामत काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन येवपाचो आशिल्लो तेन्ना तो सदांच पत्रकारांक म्हणटालो की तुमी कितेंय छापतात, तुमी कितेंय बरयता, आपल्याक विचारिना अशें म्हणटालो. पूण ज्या वेळार तो काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन आयलो तेन्ना हांवें ताका प्रश्न केल्लो की आयज तूं खोटो थारलो आनी पत्रकार खरे थारले काय पत्रकार खोटे थारले आनी तूं खरो थारलो, अशे तरेन हांवें ताका विचारिल्लें. सो राजकीय चर्चा, दावे ह्यो आसतातूच. आतां हांवें जशें सांगलें की अशी एक चर्चा किंवा एक गट अशेंय काँग्रेसीचो उलयता की विजय दिल्ली वचून येयला आनी ताका दिल्ली कोण घेवन गेला तर गिरीश चोडणकार विजयाक दिल्ली घेवन गेला. तेंच्या काँग्रेसीच्या हायकमांडा कडेन उलोवप जालां आनी खंय तरी विजय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तरी किंवा एक विरोधी पक्ष फुडारी तरी हे दोन पदां जी आसा तितले खंयचे तरी एक पद जें आसा हें हाजे खातीर तेची इच्छा आसा अशें उलोवप जाता. आतां हेतून कितलें तथ्य, कितलें खरें ना खरें हें आमी सांगपाक शकना. पूण ही चर्चा, प्रबळ चर्चा ही काँग्रेसींतल्या एका गटा भितर सुरू आसा आनी काँग्रेसींतलो एक गट जो आसा तो ही गजाल आतां उक्तेपणान राजकीय विश्लेशकांक बीन सांगपाक लागला. सो ही सगळी काँग्रेसी भितरली अस्वस्थता. म्हणजे गोवा फॉरवर्ड हो इंडिया आघाडींतलो एक म्हत्वाचो घटक गोंयांत तरी. आनी जशें सुनील कवठणकारानूय सांगिल्लें की दक्षिण गोंया भितर विजयान बरोच नेट लायिल्लो की कॅप्टन विरेतो फर्नांडीस जो आसा ताका जैतिवंत करपा खातीर लोकसभेन. आतां विजयान पाटकाराक बायपास केलो ताका लागून खंय तरी वेगळ्या चर्चांक जें आसा तें उत येवप साहजीक आसा. कारण विजय पाटकार हे जर एकठांय येवन थंय संडे डायलॉगाक बशिल्ले जाल्यार खंय तरी एक ती युनिटी दिसता आशिल्ली. पूण आमी अशें म्हणपाक शकता की विजय हो आतां खंय तरी 2027ची तयारी ही करपाक लागला सबंद गोंया भितर. आनी तेणें पयलींच जाहीर केला की आपूण जनता दरबार आसूं किंवा हे संडे डायलॉग आसूं आतां तो सगळ्या मतदारसंघांनी करपाचो आसा. म्हणजे विजय हो खंय तरी आतां एग्रेसिवली 2027चें चित्र किंवा 2027ची विधानसभा दोळ्या मुखार दवरून तेणी तयारी जी आसा ती पयलींच सुरू केल्या हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय. आनी जायते जाणांक तें लक्षांत आयिल्लें आसा. आतां काँग्रेसीक दुखोवन तो फुडें वयतलो काय कशा पद्दतीन तो फुडें वयतलो तें पळोवचें पडटलें. काय तोच विजय भविश्यान भितर आमकां काँग्रेसीन आयिल्लो दिश्टी पडटलो आनी काँग्रेसीची कमान ही विजयाच्या हातीन येतली काय कितें हें फुडलो येणारो काळ जो आसा तो आमकां सांगपाक शकता किंवा तें फुडलो येणारो काळ हें सिद्ध करपाक शकता. सो ही जाली एकंदर काँग्रेसी मदली अस्वस्थता आनी ह्या विजयाच्या संडे डायलॉगाक लागून जे गट आसात काँग्रेसी भितर गटा तटाचें जें राजकारण चलता तें खुलेपणान जें आसा तें परत एकदां उक्ताडार आयलें. बरें, आतां हें सगळी अस्वस्थता काँग्रेसी भितर आसा आनी बीजेपी भितर सगळे
कितें म्हणटा तशें सगळें बरें चल्लां अशें अजिबात ना. तर हेजें कारण म्हणजे स्वता मायकल लोबो जो भाजपाचो आमदार आसा, तिसरे फावट एक सिनियर आमदार कळंगुटीच्यान, तेणेच आपल्या तोंडान सांगलां की भारतीय जनता पक्षा कडेन 33 आमदार आसून सुद्दां ऑल इज नॉट वेल म्हणून. आतां हे ऑल इज नॉट वेल ही एक फुगोटी मायकलान फोडली आनी मायकल आतां सद्या थंड आहा, पूण तिचे रिपरकेशन जे आहा ते आमकां BJP भितर दिश्टी पडपाक लागल्या. आतां मायकलाच्या ह्या वक्तव्याचेर तानावडेन आयज स्टेटमेंट काडला की डियर मायकल लोबो ही धर्मशाळा न्हू अशें आतां कोण म्हणटा तर सदानंद शेट तानावडे म्हणटा, जो BJPचो प्रदेशाध्यक्ष आसा आनी खासदार आसा. पूण मायकल जें उलयलां ऑल इज नॉट वेल हें सारकें खरें आसा आनी तें सामकें दिश्टी पडपाक लागलां. म्हणजे जशी काँग्रेसी भितर अस्वस्थता आसा तशी भाजपा भितरली अनागोंदी स्पश्टपणे जाणवपाक लागल्या, ती दिश्टी पडपाक लागल्या. आतां तेका कारणां वेगवेगळी आसूंक शकता. दुसरे वाटेन आमी जर पळयत जाल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो बरोच एक्टीव जाल्लो दिश्टी पडटा. आतां हो एक्टीव कित्याक जाला काय, लोकसभे आमी जर विधानसभे भितर जर पळयत जाल्यार सरकाराचें सामकें शरसंधान जाल्लें आमकां दिश्टी पडटा. 7 आमदारांनी अक्षरशः 33 आमदार जे आसा त्या 33 आमदारांचेर ते इतले तुटून पडल्यात की सबंद गोंयच्या जनतेन पळयल्लें आहा. मागीर ती जाय ती प्रकरणां आसूं, जाय ते मुद्दे आसूं, आतां मुख्यमंत्री जितलो एक्टीव जो जाला तो ही फाटले विधानसभे भितर सरकाराचेर जी एक नामुश्की येयल्ली वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर ती भरून काडपा खातीर मुख्यमंत्री एक्टीव जाल्लो दिश्टी पडटा काय कितें अशी चर्चा आतां राजकीय वर्तुळा भितर लोकां मदीं सुरू जाल्ली आसा. मायकल लोबोन अशें सांगलें ऑल इज नॉट वेल म्हणटना, जशें हांवें तुमकां पयलीं सांगलें की 33 आमदार आसून सुद्दां ऑल इज नॉट वेल, आनी तें खरें आसा. म्हणजे तेणी दुजोरो असो दिलो की इतली बिलां फाटीं घेवची पडली सरकाराक आनी विधानसभे भितर तेचेर तेणी बोट दवरलें मायकलान. आतां ह्या हेजेर वेगळी आतां मंत्र्यां मदीं हें सुरू जालां की अलेक्स सिक्वेरा जो लॉ मिनिस्टर आहा तो म्हणटा की आमचे कडल्यान कांयच चुकलेलें ना आमचे लॉ डिपार्टमेंटा कडल्यान. सो तो तसो म्हणटा. कॅबिनेटा भितर आमकां सगळ्यांक खबर आसा कितें जालां तें. कॅबिनेटा भितर मंत्री विश्वजीत राणे आनी रोहन खंवटे हाचे भितर इतली खडाजंगी जाली, जें एक TCPचें अमेंडमेंट येवपाची आशिल्ली, जें अमेंडमेंट अशें आशिल्लें की जर खंय झोन चेंज जाला कितें जालां आसत जाल्यार तेका कोर्टान सुद्दां आव्हान दिवपाक मेळपाचें ना किंवा कोर्टाक बायपास करून ते फुडें वतले अशे तरेची ती सगळी अमेंडमेंट आशिल्लो. आनी तेका कडाडून विरोध केलो तो म्हणजे रोहन खंवटेन, मागीर बाबुशानूय विरोध केलो अशें म्हणटात. सो मंत्र्यां मदली ही दुफळी, मंत्र्यां मदले हे मतभेद, हे भाजपाची सगळ्यान व्हडली आतां सद्या कितें म्हणटा ती डोकेदुखी आमी म्हणटा तशी जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा. सो एकंदर जावं काँग्रेस जावं BJP दोनूय कडेन दोनूय पक्षां मदीं सगळें सुरळीत चल्लां अशें अजिबात ना. काँग्रेसी भितर ही अशी परिस्थिती आसा जाल्यार BJP भितर ही अशी अनागोंदी कारभार जो आसा तो चल्लेलो आसा. सो आतां हेजेर कितें नेमको तोडगो येतलो तो पळोवपाची गरज आसा. एका वाटेन कांय दिसा पयलीं भारतीय जनता पक्षाची मिटींग जाल्ली आमदार मंत्र्यां वांगडा, तेन्ना तांकां सांगिल्लें की तुमी खुलेपणान अशें कांयच उलोवं नाका जेचेर लागून सरकाराची इमेज पडटली किंवा सरकाराचे भुमिकेचेर, सरकाराच्या निर्णयांचेर खंय तरी प्रश्नचिन्ह उबें रावतलें किंवा आमीच आपल्या सरकाराक प्रश्न केले अशे तरेचें एक चित्र गोंयान उबें जातलें. अशें करूं नाका अशे तरेचो एक तंबी वजा आदेश आमी जेका म्हणटा तो दिल्लो, पूण तेजो म्हाका दिसता कांयच फायदो जाल्लो ना. मायकल लोबो हो पयलींच्यानूच सामको वोकल, म्हणजे सरकारान रावन भितर सरकारांतलो अपोजिशन अशें आमी म्हणपाक शकता. इवन मनोहर पर्रीकराच्या टायमार सुद्दां मायकल लोबो जायत्या प्रश्नांचेर खुलेपणान उलयतालो आनी आतां परत मायकल लोबोन जें आसा तीच भुमिका घेवप तेणें पसंत केलां अशें दिश्टी पडटा आनी हें सगळें वातावरण जें आहा तें सद्या तयार जालां. सो आतां हेची परिणिती कितें जातली हें पळोवचें पडटलें आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांची नजर हेचेर आसा. भारतीय जनता पक्ष हो एक शिस्तबद्ध पक्ष अशें म्हणून पयलीं सांगताले किंवा पयलीं म्हणटाले आनी आशिल्लो पयलीं, पूण आतां तो तसो अजिबात उरलेलो ना. आनी भारतीय जनता पक्षाच्या संघटनेची एक पकड आसताली, जी शिस्त आसताली ती सामकी
बेशिस्ती जी आसा ती माजलेली आसा सरकारा भितर आनी खास करून भाजपा भितर हें स्पश्टपणान आतां जाणवपाक लागलां. मदीं चर्चा आशिल्ली की असेंब्ली जाली काय हें जातलें, मंत्रिमंडळ फेरबदल जातलो अशें म्हणटाले, पूण तशी चिन्ह आजून तरी सद्या दिश्टी पडना. अशें म्हणटात की दिल्लीच्या जे पक्षाचे वरिश्ठ फुडारी आसा तांकां हे गोंयच्या ह्या हेचेर लक्ष दिवपाक सद्या वेळूच ना, कारण आतां कांय राज्यांनी वेंचणुको येवपाच्यो आसात, थंय पक्षान लक्ष केंद्रीत केल्लें आसा. ताका लागून ह्या गोंयांतलें हें जें एक माणकुलें गोंय, 40 आमदारांचें आनी 2 खासदारांचें गोंय, सो थंय इतलो हें दिवपा खातीर, टायम दिवपा खातीर तेंचे कडेन ना सद्या भारतीय जनता पक्षाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यां कडेन अशें उलोवप जालां. सो आजून तरी कांय मंत्रिमंडळ फेररचनेच्यो कांय हालचाली दिश्टी पडनात, पूण BJPच्या मनान येत जाल्यार ते केन्ना कितेंय करपाक शकतात तें आमी हेजे पयलीं पळयलां. तेंच्यांनी रातची सरकारां घडयल्या, रातचे आमदारांच्यो सोपूतविधी केल्ले आसा. सो भारतीय जनता पक्ष सत्ते खातीर खंयच्याय थराक वचपाक शकता किंवा कितेंय करपाक शकता किंवा केन्नाय ते अचकीत शॉक दिवपाक शकतात अशे तरेचे एक कल्पना ही आतां लोकां मदीं दृढ जाल्ली आसा. सो काँग्रेसी भितर अस्वस्थता आनी भाजपा भितर अनागोंदी कारभार हो सद्याचें राजकारण आमी जर पळयत जाल्यार स्पश्टपणान दिश्टी पडटा. आतां ह्या दोनांय कडलो म्हणजे काँग्रेस आनी भाजप ह्या दोनांचो हो अस्वस्थता आनी ही अनागोंदी केन्ना थांबतली आनी फुडें हेजें राजकीय परिवर्तन कितून भितर जातलें हें पळोवचें पडटलें आनी सगळ्या गोंयकारांची नजर सुद्दां तेजेर आसा. सो ह्याच पॉयंटाचेर आमी थांबता. अश्योच म्हत्वाच्यो अपडेट्स घेवन आमी तुमचे पर्यंत येत रावतले. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.